186 पंचायतीच्या वेंचणुकांचो निकाल आयज जाहीर जातलो। ह्या वेंचणुकेत 5038 उमेदवारांचो फुडार थारतलो। पंचायत वेंचणुकेत ईव्हीएम मशिनां वयवरची पोस्टल मतदानाचो वापर केल्लो आसा। वेंचणूक जुन्याच पद्दतीन बॅलेट पेपराचो वापर करून जाल्ल्या कारणान मतमेजणी कळाव जावपाची शक्यता आसा। त्या खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकाच वेळार मतमेजणी जातली। ह्या वेंचणुकेत आपापल्या मतदारसंघातल्यो पंचायती राखपा खातीर सगळ्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी नेटान यत्न केल्ले आसात। तातूंतल्या तातूंत कोणाक यश येता आनी कोणाल्या पदरात अपयश येता हें थोड्याच वेळान कळटलें। आयज पंचायत वेंचणुकांचो निकाल आज जाहीर जातलो 10 ऑगस्टाक। पंचायत वेंचणूक जाले आनी आयज 12 ऑगस्टाक मतमेजणी पंचायत वेंचणुकाची जातली। पांच 5038 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात उबे आशिल्ले। तितूंतले 64 उमेदवार बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा। पंचायत वेंचणुकांचो निकाल जो आसा तो आयज थोड्याच वेळात जाहीर जावपाचो आसा। 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणुको जाल्यो, त्याच भितून कालांगूटचे जे पंचायत वेंचणूक आशिल्ले ते रद्द करून 11 ऑगस्टाक घेतले आनी त्या उपरांत ते बरोच बोवाळ जालो आनी ह्या पंचायत वेंचणुकांचे जे निकाल आसा ते आज जाहीर जातले। 5038 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात आसा। तितून 64 उमेदवार जे आसात ते बिनविरोध वेंचून येयलात। तर आमच्या बरोबर आसा आमच्या गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा, जे आमकां हेचो नियाळ दीत रावतले। वर्षा, वर्षा तूं आतां थंय श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या स्टेडियमाच्या भायर आसा, तर कशी कितें सद्या प्रतिक्रिया आसा त्या जाग्या वयली? जाल्यार आमी आसात श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगासर आनी हांगासर फक्त 30 वाडीचे जे रिजल्ट जावपाचे आसा ते आनी आतां 8 वरांच्यान हांगासर जो निकाल जावपाक सुरवात जालेली आसा। जाल्यार तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर पुलिसांचो बंदोबस्त जो आसा तो व्हडा प्रमाणान केल्लो आसा। लोकांची सुद्धा तशीच व्हडली सारकी म्हणजे व्हडा उमेदीन लोक हांगासर येवन आपले जे उमेदवार आसात ते केन्ना निवडून येतले आनी हो निकाल बेगिनात बेगीन लागचो अशें लोकांचे मत आसा। जाल्यार हे फावटी ईव्हीएम मशिनाचो न वापर करता हांगासर बॅलेट पेपरांचो वापर करून ते केल्ल्या कारणान हांगासर निकालाक कळाव येवपाक शकता अशें दिसून येता। जाल्यार आमी तुमकां ही अपडेट दीत रावतले हांगासरूच आसात आनी पयलो निकाल येयल्या उपरांतूच आमी तुमकां हो निकालाचो रिजल्ट म्हणजे तुमकां आमी सांगतले। जाल्यार लोकांचे हे फावटी लोकांची जी उदरगत जावपाची आसा ती खूब लोकांची उदरगत जावपाक जाय अशें लोकांचे मत आसा। जाल्यार आपापल्या वाठारांतले आपापल्या मतदारसंघातले आमदारांनी भरपूर प्रमाणात हांगासर जी आपली ताकद लावन आपलो प्रचार करून लोकांचे विचार आसात ते आपल्या कडेन हे करून लोकांची मतां जी आसा ती वेचलेली आसा। जाल्यार आमी पळोवया आतांच 8 वरांचेर चालू जाल्लो हो निकाल आमकां पयलोच निकाल येयल्या उपरांत आमी तुमकां अपडेट करीत रावतले। तुम्ही आमचे बरोबरच रावात आणि तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर लोक भरपूर प्रमाणात आसा। आपल्या उमेदवारांचे जे लोक आसात ते आपल्या उमेदवारांचे खातीर हांगासर येयल्ले आसात। पयलोच निकाल लागल्या उपरांत लोकांक हांगासर कळटले की खंयच्या पक्षाचे जे उमेदवार आसात ते निवडून येयल्या काय दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार आसात ते निवडून येयल्ले आसात। जाल्यार तुम्ही आमच्या बरोबरच रावात, आम्ही तुमकां अपडेट करीत रावतले।
तर हे आशिल्ले आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा जे आतांच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालिगांवच्या भायर आसा आनी जशें कितें नियाळ येत रावतले ते आमच्या पर्यंत पावयत रावतले तशें आमी तुमकां नियाळ हेचो दीत रावतले. आतां वळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां कडेन. तर आमच्या बरोबर आसा वर्षा जे आमकां नियाळ दीत आसा. तर आयकुया तेचें म्हणणें. हॅलो. गोंयच्या पंचायतीचे वेंचणुकेचो निकाल आज जाहीर जावपाचो आसा. त्याच बरोबर ज्या ज्या गोंयच्या वाठारांनी पंचायत वेंचणुकेचे वेंचणूक जाला तेंचे निकाल आज जाहीर जातले. कालांगूटची जी पंचायत आशिल्ली ती फुडें धुकल्लेली आशिल्ली. तेंच्या कांय चिन्नाक लागून वा उमेदवारांच्या गडबडीक लागून तेंचे 10 ऑगस्टाक जावपाचे वेंचणूक 11 ऑगस्टाक घेतल्यो आनी ह्या सगळ्या पंचायतींचो जो नियाळ आसा तो आयज 12 ऑगस्टाक जावपाचो आसा. आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा आतां स्टेडियमाचे म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालगांव हांगाच्या भायर आसा आनी ते प्रत्येक नियाळ आमकां दीत रावतले. सकाळच्यानूच मतमेजणीचो जो निकाल आसा तो अपडेट करपाक स्टार्ट केल्लो आसा, सुरवात केल्लेली आसा. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगासर बरोच पुलीस बंदोबस्त आसा. त्याच बरोबर थंय मतमेजणी जाता. जशे जशे उमेदवारांची नांवां निवडून येतलीं तशी तशी आमकां कळयले गेले वतले. आमच्या बरोबर आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा आश्वेकर थंय आसा. धा ऑगस्टाक गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेचो दीस आशिल्लो. आयज 12 ऑगस्ट पंचायत वेंचणुकेची मतमेजणी जातली. आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळीगांव हांगाच्या भायर आसा. जे कितें अपडेट येत आसा ते आमकां ते पावयत रावतले. आख्ख्या गोंयभर पंचायत वेंचणुकेचे 5038 उमेदवार रिंगणान देंवलेले आसा. 41 उमेदवार दक्षिण गोंयचे ऑलरेडी बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा. त्याच बरोबर 23 दक्षिण गोंयचे उमेदवार निवडून येयल्ले आसा. गोंयभर पंचायत वेंचणुकांनी टोटल 64 बिनविरोध उमेदवार जे आसा ते निवडून येयल्ले आसात. बाकीच्या उमेदवारांचो जो रिजल्ट आसा तो आज जाहीर जातलो. आयज 12 ऑगस्ट. आयज 12 ऑगस्ट म्हटल्यार गोंयच्यो वेंचणुकांचो जो निकाल आसा तो आयज जाहीर जातलो. 10 ऑगस्टाकूच ह्या मतमेजणी जाल्लेली पंचायत वेंचणुकांची भितून 5038 उमेदवार रिंगणान देंविल्ले. 64 उमेदवार पंचायत वेंचणुकांनी ऑलरेडी बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा. बाकीच्यांचो रिजल्ट जो आसा तो आज कांयच वेळा भितून लागपाचो आसा. हळू ही प्रक्रिया आतां आमच्या मुखार येतली आनी कशें कितें रिजल्ट लागता तें आमकां कळटलें. जशे रिजल्ट लागता जशे जशे उमेदवार वेंचून येता तशे तशे रिजल्ट्स आमी तुमच्या मुखार पावयत रावतले. आमचे थेट प्रसारण जे चालू आसा आमचे प्रतिनिधी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या भायरूच आसा आनी आतां मतमेजणीक सुरवातूय जाल्लेली आसा. पूण कशे निकाल लागता ते आमी तुमच्या पर्यंत पावयतले. 5038 उमेदवार आसात तांचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा. 64 उमेदवार ऑलरेडी बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा.
अंदूची जी पंचायत वेंचणूक आसा भितून दादल्यां परस जो बायलांचो जो आंकडो आसा मतदारांचो तो चड आसा अशें दिसून येयल्लें आसा. पांच 5038 कॅन्डिडेट म्हणजे उमेदवार पंचायत वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसा. इलेक्शन कमिशनर WV रामण्यमूर्ती वो इलेक्शन कमिशनर जावन आसा. 5038 उमेदवारांचो निकाल आज जाहीर जातलो. गोंयभर 186 पंचायती आसा आनी भितून 5038 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत देंवल्यात. 64 उमेदवार पयलींच बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा. टोटल वॉर्ड जे आसा ते 1464 आसा. वोटरांचो जो नंबर आसा तो 8,27,099 जे एलिजिबल आसा वोट करपाक आनी जे 5038 उमेदवारांक वेंचून दितले मतदारांचो आंकडो 8,27,099 इतलो आसा. आयज 12 ऑगस्ट ही मतमेजणी जातली. 1464 वॉर्ड पंचायतीचे मेळून 5038 कॅन्डिडेट आनी 8,27,099 वोटर्स जे ह्या उमेदवारांक वेंचून दितले. 64 उमेदवार ह्यान पयलींच वेंचून येयल्लेले आसात. तर आमचे थेट प्रसारण चालू आसा आतां रोखडेच जे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींतल्यान आमी तुमकां अपडेट्स दीत रावतले. ते आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी वर्षा आशवेकर आसा. जशे कितें रिजल्ट्स लागता ते रिजल्ट आमी तुमच्या मुखार पावयतले. खंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान खंयच्या पंचायतींतल्यान कोण उमेदवार वेंचून येता ते आमी तुमच्या पर्यंत पावयतले. तर आमच्या वांगडा आसा आमचे दक्षिण गोंयच्यान आमचे गोमंतकाचे प्रतिनिधी गौरांग मळकर्णी. आमी गौरांगाक प्रश्न विचारया. ते आतां सद्या दक्षिण गोंयांतल्यान आमकां थंयच्यान नियाळ दीत रावतले. गौरांग, कशी कितें परिस्थिती आसा सद्या वेंचणुकेची ही प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा निकालाचो? हॅलो गौरांग. आमी आसा मातानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्साच्या भायर मडगांव सालसेटी भितर टोटल 33 पंचायती आसा आनी 867 उमेदवार कंटेस्ट करतात. तातूंत भितर 11 उमेदवार आसात ते अनअपोज निवडून आयिल्ले आसात. आनी हांगा दोन कडेन जे हें आसा कावंटींग चालू आसा. एक म्हणजे मातानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्साक थंय 22 पंचायतीची कावंटींग जातलें. आनीक मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम नावेली हांगा 11 पंचायतीची कावंटींग जातलें. सद्याक कावंटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. अजून आतां स्टार्ट जाल्लें आसा कावंटींग. आनीक हांगा सपोर्टरांची लोकांची गर्दी जावपाक चालू जाल्ली आसा. कॅन्डिडेटाची लायन लागिल्ली आसा फाटल्यान आमचे पळयलें जाल्यार तुका दिसतलें. बरोबर. आतां सद्या प्रक्रिया सुरवात जाल्लेली आसा आनी हळू हळू उमेदवारांची जी वेंचून येता ते आमच्या मुखार येतलेच म्हणटा तूं. हय सांग. हय, आतां अजून पर्यंत सुरवात जाल्लेली आसा पूण उमेदवार कोण वेंचून येयला खंयच्या हितूंतले ते अजून कळलें ना. म्हणजे तशी सुरवात हें जाल्लेलें नासा. निकाल अजून येयल्लो ना मुखार. आउट जालें ना. आतांच कावंटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. आतां 8 सारकी बरोबर कावंटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. हांगा पुलीस फोर्स सगळे सिस्टमॅटीक दवरिल्ले आसा आनी कावंटींग चालू जाता. जशें येतले तशें तशें आमी तुमच्या मुखार हाडटले. बरें. आतां सद्या बिनविरोध कितले उमेदवार वेंचून येयला? बिनविरोध 11 उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात सालसेतींतल्यान. बरोबर. टोटल 64 उमेदवार जे आसा ते आख्ख्या गोंयांतल्यान बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसा. 5038 उमेदवारांचो निकाल आज जाहीर जातलो. हे आशिल्ले आमचे गौरांग जे दक्षिण गोंय मडगांव आसा आनी थंयचो नियाळ ते आमकां दीत रावतले. गौरांग, हेजो फुडलो जो अपडेट आसा तो आमी तुमकां विचारीत रावतले. आमच्या बरोबर जुळून रावा.
तर हे आशिल्ले गौरांग जे मडगांव सालसेटीच्या भायर आसा आनी थंयच्यान आमकां नियाळ दीत आसा. आतां सद्या 8 सुमार ही प्रक्रिया मतमेजणीची सुरवात जाल्लेली आसा आनी जशे जशे उमेदवारांचे नांवां आमच्या मुखार येतली वेंचून येतली आमी तुमच्या मुखार पावयत रावतले.